बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसा जो असलो जो येतलो जेजू ख्रिस्ताची कृपा शांती मोग आणि पदवी तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसो. मोगाळ बाबा भयणीनो, ह्या मिसाचे सोमरवणेक सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आज आमच्या व्हडल्या गोंयांत व्हडा दोपाच्यान आमी सांतां भोगतांक मान दिता. सोबार वर्सां फाटीं आमच्या पुर्वजांनी प्राचीत काळान आमच्या जिविताचेर लॉक्स घालून आनी सांतां भोगतांची देख घेवन जेजूचे वाटेन चलून तांचे भाशेन बापाची खोशी करूंक आनी आमचें जिवीत बोलदून नवी रचना जावंक हें सांताचें पुरसांव केलें. ह्या सांतांनी आमचे भाशेन मुरेस जावनय नव्यान जल्मून आपणेपणाचेर आशेचेर ओनितीचेर रागाचेर दुस्मानकायेचेर वायट वंडवण्याचेर जैत व्हरून कोश्टांक दुमाळोवंक हाल उपर्द्यांक फुडो करून एकाच दिसोन आसलेल्या देवाक आत्म्यान आनी स्वतान भुजली आनी ताच्या उतरां पोरमणे चलून बापाची खोशी केली आनी देवाक मानतेली जाली. तर आमची नदर तांच्या जिविताचेर मारून नव्यान जल्मून वायटाचेर जैत व्हरून दुसऱ्या सोबें दोवाळ मोवाळ जावंक देवाची बरी खबर वेता थंय शिंपडावंक आनी देवाच्या एकचाराचें राज बांदूंक हे तरेन उजवाडाचे वाटेन चलूंक बापा लागीं ह्या मिसांतल्यान पवित्र आत्म्याची जाणवाय उजवाड बोड आनी कृपा मागुया. दैविक भुरग्यांक जेजून सांगला, जेन्ना तुमी बेट भेटूंक तयार जातात आनी तुमकां उगडासयत कोणूय बाब भयणीचेर तुमची सोयरी गोत बरी ना सारकी ना कितेंय वायट आसा सोयरी गोतीन तेन्ना ती बेट सोडात आनी ते भाव भयणी लागीं नव्यान संबंद घडोवन हाडात आनी उपरांत तुमची बेट देवाक मानतेली. आमी देवाची भुरगीं देवाच्या भुरग्यांक सोबता ते भाशेन पवित्र आत्म्याच्या आदारान मोगान जेवंक समजूंक भोगसूंक बरें करूंक हुस्को धरूंक दुसऱ्यांचें बरें उलोवंक केन्ना केन्नाय चुकलें हांव देखून देवाचें भोगसणें मागून हे भेटेक आमी तयार जावया. जिविताच्या घडणारा दोलबारांच्या देवा आमच्या भोव मोगाळ बाप्पा, तूं खरोच आमचे मदीं हे उक्त्या जाग्यार आसाय. तुवेंच आमकां जेजू उदेशी तुजी भुरगीं केल्यात आनी तुजी भुरगीं कशीं जिवंक तुवें पवित्र आत्मा आमचे भितर ओतयला. पूण जायते फावटी हो तुजो आत्मा आमचे भितर आसलेलो आमकां सुचयता ते भाशेन जिवंक बरें करूंक बरें दुसऱ्यांचें उलोवंक समजूंक चुकल्या. जायते फावटी आमी रागान रावल्या. केन्ना केन्नाय आमी आदार दिवंक जातालो दिनासना रावलो. केन्ना केन्नाय आमच्या मोतींत काळजांत भावना तुज्या भुरग्यांक सोबता तसली भावना आमी हाडूंक ना. आमचे मोतींतूय
असल्यो सगळ्यांनी गावूया. पोदवेदार देव आमची काकूत करू. जेजूच्या रोगतान आमकां धुवन सगळ्या पातकांतली मेकळी करू आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. जिव्या देवाक एकाच थड्यान आमी मोहिमा दिवया. आमी सगळे यादनीक ह्या आल्तारार आसले. फादर जे बातिस्ट, फादर जे मारिया, फादर लॉरेन्स, फादर साल्वादोर, फादर नोयल, फादर ब्रिटो, फादर मारियो आनी हांव तुमचे पासत देवाक आर्गां दिता आनी तुमचे पासत आमी मागता. आनी तुमचे पासत मागतना हे फिरगुजेंतल्या सगळ्या भाव भयणां पासत आनी आख्खे गोंयचे पोरचे पासत आमी मागता.
आनी आख्खे मनशा कोणा पासून आमी देवाची भुरगीं कशी पवित्र आत्म्याची सुचोवणेन चलून हो संसार नवो करपाच्या कामांत मिसळ जावंक आमकां कृपा माग दोलबारांच्या देवा आमच्या मोगाळ बाप्पा आमी खरीच सत्मंत आहों तूं आमचे मदें खरोच जीव आसाय म्हूण जिव्या देवा आमच्या नांवान आनी आख्खे मनशा कुळाच्या नांवान आनी रोसणेच्या नांवान हे बेठे उदेशी आमी तुका आर्गां दिनवास वाखाणणी फोरकोणणी अनुदान मान दिता सगळे धान मन घालून सगळे भक्तीन ही बेट तुका फावता ते भाशेन आमी समोरमूक आमकां पवित्र आत्म्याचो आदार दी आयज आमी हे फिगोचेन हांगा आसलेल्या आमी हिंगा नमन करून आयल्या त्या सांतांचो उगडास कोत्ता तांणी तुवें तांकां दिलेल्या आनी तांचे भितर जियेतेल्या ह्या संवसारांत आसतना ते पवित्र आत्म्याची सुचोवणेन चल्ले तुज्या उतराक तांणी जायतीं बरीं फळां दिलीं आनी पुरावो दिलो की ते सगळे सांत बोग तुजी मोग कोत्ताले आनी हे संवसारांत जियेतना तुका ते चिटकून रावले तुज्या एकचारांत जियेले तुजें उतर दुसऱ्यांक परगटलें जिविताचे चाली उद्देशान उतरांनी तुजी गवाय दुसऱ्यांक दिली तुवें जायत्या ह्या सांतां भक्तांच्या उदेशी जायतीं ओजापां विजमितां केलीं जायत्यांक तुज्या पुताच्या राजांत भितर काडली आनी तूं तांच्या सांगाता जियेलो आनी तुजी बोडान बोल्लेली हथियारां कशीं प्रवादी कशीं तांकां तांचो उपयोग केलो हे सगळ्या सांतां भक्तांची आमी देख घेवन आमी जेजूचे वाटेन चलूं तुवें आमकां दिलेलो आनी आमचे भितर जियेतेल्या ह्या तुज्या आत्म्यांच्या सुचोवणेन पदवेन उजवाडान जाणवायेन आमी एक एक पावल मारूंक आनी तुज्या उतराक आमच्या काळजांत रीग दिवंक तुज्या उतराक बऱ्या कोरण्या उदेशी मोगाच्या समजिकायेच्या उस्क्यान बोल्लेल्या बोगसोण्याच्या जिविता उदेशी आमी जायतीं बरीं फळां दिवंक तूं आमकां सगळ्यांक आदार दी बापा तुवें आमकां तुज्या शब्दाक हे संवसारांत धाडलोय आमकां तुज्या खोल एकचारांत भितर काडूंक Heavenly Father, you sent your eternal word to this earth in human form to help us, the whole humanity, to enter into deep intimacy with you. तर बापा हे भेटेंतल्यान आमकां तूं तयार कर तुज्या खोल एकचारांत भितर सरूंक तुजें आमी मंदीर जावंक तुका थांबन आसतना तुजी भुरगीं कशीं थांबन आसतना वाखाणूंक तुजें नांव वयर काडूंक दुसऱ्यांकूय शिकोवंक तुजें उतर दुसऱ्यांक शिकोवंक तूं आमकां आदार दी आनी आतां जिवीत दितेलें तुजें उतर चित्रान आयकूंक त्या उतराक आमच्या काळजांत रीग दिवंक आनी त्या उतराक मोगाच्या समजिकायेच्या बऱ्या कोरण्यांच्या जिविता उदेशी जायतीं तोखतेलीं फळां दिवंक आमकां सगळ्यांक तूं तयार कर सगळीं आमी जायते आवडे ओतरेक मागणी घेवन आयल्या ते तूं शार्ती पावय ही आमची मागणी तुवें खरेपणी आयकली आनी मागलां ती दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आडयता आमी तुका दिनवासा आमी तुका वाखणटा त्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमीन
इजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, राष्ट्रांमध्ये तुमी बसतायलेल्या म्हज्या वर्त्या नांवांची पवित्रताय हांव फांकोवंक वेतां. तुमचे विशीं तांच्या दोळ्यां मुखार हांव म्हजी पवित्रताय फांकयतलों तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हूण ती ओळखूंक पावतली. अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. तेन्ना राष्ट्रां मदलीं हांव तुमकां काडटलों आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करून तुमच्या काशा देशांत हांव तुमकां हाडटलों. नितोळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलों. सगळ्या तुमच्या मेळ्यापणांतली हांव तुमकां निर्मळ करतलों. कुड्ड्या देवांक बसून तुमी बसतल्यात, पूण हांव तुमकां नितोळ करूंक वेतां. एक नवें काळीज आनी एक नवो आत्मो हांव तुमकां दितलों. तुमचे फातराचे काळीज काडून मासाचे काळीज हांव तुमकां दितलों. म्हजो आत्मो तुमचे भितर हांव घालतलों आनी म्हजे नेम आनी म्हजी समूर्त तुमी पाळोशें करतलों. तुमच्या पुर्वजांक हांवें दिल्ल्या देशांत तुमी तिकाण करतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी पोरजां आनी हांव तुमचो देव. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबर. आमचो जबाब जातलो तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणाक. सगळीं म्हणुया. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणाक. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजाच्या देवा, आमी तुका वाखाणटाव. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणाक. तुजें वैभवी आनी पवित्र नांव वाखाणटाव. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणाक. जबाब. सगळ्यांनी म्हणुया. तुका वंदन आनी वंदन सासणाच्या सासणाक. तुज्या वैभवाच्या मंदिरांत तुका वाखाणटाव. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणाक. तुज्या राजाच्या शिंवासनार तुका वाखाणटाव. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणाक. जबाब. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणाक. सगळे कोलायेचो तूं थाव घेताय, आमी तुका वाखाणटाव. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणाक. अंत्रोलाच्या मोरबार तुका वाखाणटाव. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणाक. जबाब. तुका वैभव आनी वंदन सासणाच्या सासणाक. बागिवोन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्तासोवें सर्गींच्या सगळ्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यांत. संवसार रचचे आदीं आपणा मुखार पवित्र खोतावेन आनी मोगान भरलोली जावंक देवान आमकां क्रिस्तासोवें विंचून काडल्यांत. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलें. देवाचे खुशेची उदार येवजण ही.
आपल्या मोगाच्या पुता सोवे आपणे आमकां भलेपणान फावो केल्ले आपले कृपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. ताची सोवे ताच्या रोगता उद्देशी आमकां सोडवण मेळ्ळी आनी आमची पातकां बोगसुली. इतली व्हड देवाचे कृपेची गिरेस्तकाय आपले योगोनी जाणवायेन आनी शाणेपणान ही कृपा ताणें आमचेर सुभापणान ओतली. आपले कुशेचो गूट ताणें आमकां उगडापाव केलो. आदींच आपल्या भलेपणान क्रिस्तासोवें थारायलोली येवजण आमकां उक्ती करून दाखयली. म्हणजे काल भरतोच एकाच फुडाऱ्या क्रिस्ताच्या हाताखाल स्वर्गार आनी पृथ्वीमेर आसा तितलें एकठांय करचें म्हूण हीच देवाची येवजण. पूण आतां तुमी जुदेव नोयत्या लोकांन स्वताचो संदेश आयकला, म्हणजे सोडवणेची बरी खबर, आनी ती तुमी बांदून घेतल्या. आनी देवान आपणे बसयलोलो पवित्र आत्म्याचो शिक्को तुमचेर मारून तुमकांय जेजू सोवें आपली म्हूण खुणायल्यात. होच पवित्र आत्मो आमकां दवरलोल्या दायजाचो इसारो. हे दायज आमकां मेळटूच आमची पूर्ण सुटका जातली आनी आमी सारकी देवाची जातल्यांव आनी हे पोरी ताचे मोहिमेची वाखाणणी करतल्यांव. देवाचें उतर हें देवाचे बरोबर. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाची वचना बोगोर म्हजे वरवीं म्हणटा सुमी. Sorvismo तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, जुआवा पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभोत्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. कोरेंच कोरे हांव तुमकां सांगता, जी कोण म्हजेर भावात दवरतात ती हांव करतां ती कर्तुत्वां आपुणूय करतलीं, कित्याक हांव बापाशी वेतां. तुमी म्हज्या नांवान मागशाय तितलेंय हांव करतलों आनी अशें पुता सोवें बापाक मोहिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार तें हांव करतलों. तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात आनी हांव बापा कडेन मागतलों आनी तो तुमकां आनीक एक शाराती दितलो आनी हो तुमचे सोवें सदांकाल आसतलो. तोच तो देवा संबंदी सोत उगडापें करता तो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसाराक तो दिश्टी पडना आनी संवसार ताकाय वळखय ना. पूण तुमी ताका वळखतात, कित्याक तो तुमचे सांगातीक आसा, तुमचे भितर रावता. म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी पाळटात, तींच म्हजो मोग करतात आनी म्हजो मोग करता तांचो म्हजो बाप मोग करतलो आनी हांव तांचो मोग करतलों आनी तांकां म्हजी ओळख दितलों. जुदासान, जो इस्कारियोत न्हय पूण दुसरो, ताका म्हणलें, सोमिया, तूं संवसाराक तुजी ओळख दिवचो न्हय पूण आमकां दितलोय हें अशें कितें? जेजून ताका परतीपाळ केलो. म्हजो मोग करता ती म्हजें उतर सांबाळटलीं आनी म्हजो बाप तांचो मोग करतलो आनी आमी तांचे थंय येतल्यांव आनी तांचे सोवें तिकाड करतल्यांव. जेजू क्रिस्ताचे शुभोत्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बा भयणीनो,
हांव सजमतां तुमी हांगा आसात ती सगळीं देवाचें नांव जाणात म्हूण. रस्त्याल्या जिलकुटाशी देवान मोइजेसाक नांव सांगलेलें. जेन्ना मोइजेसान विचारलें तुजें नांव कितें, हांवें कितें सांगचें ह्या इस्रायलाच्या फुडाऱ्यांक, तेणी म्हजे लागीं विचारलें जाल्यार कोणें तुका धाडला काय म्हूण. आनी देवान म्हणलें म्हजें नांव यावे, हांव आसां, आय एम, हें देवाचें नांव. ओ देव जाचें नांव हांव आसां तो आमचे मदें आसा. जिवो तो सुटसुटीत मेल्लो देव न्हय, जिवो देव तो, जिव्यांचो देव, तुजो आनी म्हजो देव. ताणें आयच्या पयल्या वाचपांत एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्या आदल्या करारांत 600 वयर वर्सां जेजू जल्मोवच्या आदीं तें बरयल्लें. आनी इस्रायल पोरसां गुलामपणांत आसली, सोंसताली, कश्टावताली. तांकां तो एक उर्बेची खबर दिता. हांव तुमकां म्हजो आत्मो पाठयतलो, जिवाळ करतलो. तुमची फातराची धारून जाल्ली काळजां हांव मनशाळी काळजां करतलो. तुमी जातेली म्हजी पोरसां आनी हांव जातलो तुमचो देव. आनी ह्या देवान आमकां आपली पोरसां केल्या, तुका आनी म्हाका आपली भुरगीं केल्यात. कशीं केल्यात? जेजू उदेशी. केन्ना आमचो देव आमकां वळखता? दुसऱ्या वाचपांत कितें आयकलां तुमी? दुसऱ्या वाचपांत एफेसकारांक बरयल्ली चीट पयलो हावेचो 4 वडींत अशें आसा. संवसार रचचे आदीं देवान आमकां विचून काडली, काळ भरतूच आमकां जल्माक हाडली आनी आपल्या पुता उदेशी आमकां सगल्यांक ताचे सत्मानतेल्यांक देवान आपली आपणायिल्ली भुरगीं केली. आनी भुरगीं कित्याक केल्यांत? आमी पवित्र, खोतावीन आनी मोगान बोललेली जावन आमकां भुरगीं केल्यांत. पवित्र कोण पवित्र? जाचे भितर जो कोण मोगान जेता, जाचे भितर देव आसा तो पवित्र. आमकां देवान विचून काडल्यांत आनी आपल्या पुता उदेशी भुरगीं केल्यांत. देवान आपल्या शब्दाक, शास्त्रीक शब्दाक जाणें सगळें रचलें. ताका मनशाच्या रुपान संवसारांत कित्याक धाडलो तुमी जाणात? ताणें धाडलो ताका आमकां शास्त्रीक जिवीत दिवंक. पवित्र पुस्तक म्हणटा देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडलो मनशा कुळाचो इबाड जायना जावंक म्हूण. मनशा कुळाक शास्त्रीक जिवीत दिवंक, शास्त्रीक जिवीत दिवंक जेजू आयलो. आनी शास्त्रीक जिवीत म्हणल्यार देव जिवीत. आनी देवाची खुशी जाली. देवाची खुशी अजुनूय आमकां सगळ्यांक सवे आमकां आपल्या खोल एकचारांत भितर काडून. God's plan is to bring us, God's desire was to bring us into deep intimacy with us, with him. देवाच्या खोल एकचारान एका मनाचो, एका काळजाचो, एका आत्म्याचो जावंक देव सोदता आमचे लागीं. आनी बायगून पावलू कोरिंथकारांक बरोवन अशें म्हणटा पयली चिठीन 3ऱ्या आवेसरांत 16वे वडींत, तुमी देवाचें मंदीर
आणि देवाचो आत्मो तुमचे भितर आसा म्हण तुम्ही नकळत कोणूय ह्या मंदिराचो द्वेष करतीत जाल्यार देव ताचे निसंठन करतलो कित्याक देवाचें मंदिर पवित्र आणि तुम्हीच ते मंदिर हे आमचे मंदिर ह्या मंदिरान देव रावंक सोदता बाप्तिस्मांत ताणें आमचे भितर पवित्र आत्मा उतयलो जे देवान बसायल्ले 600 वयर वर्सां आदीं इजेकियेला उदेशी आपण म्हजो आत्मो धाडटलो म्हूण तो आत्मो जेजू उदेशी आमचेर धाडलो जेन्ना आमी जेजूचेर भार दवरलो आनी बाप्तिस्म घेतलो ते वेळार आमचेर पवित्र आत्मा उतयलो आनी देवान आपले पवित्र आत्म्याक उतोवन आपले देवपण आमचे भितर उतयले कित्याक पवित्र आत्मो देव बाप देव जेजू देव पवित्र आत्मो देव आनी पवित्र आत्मा उतोवन देवपण उतयले आनी आमकां दैवीक भुरगीं केली म्हळ्यार God made us. He poured his spirit within us on the day of our baptism. He gifted us divine life. Divine life became one with our spirit, human spirit, and made us divine. Divine children of God. We are divine children of God, all of us who are baptized. All this, our brothers and sisters, whose memory we'll do now, we are doing through this mass, celebrating the life they lived with God on this earth. They became saints. ते sant जाल्यात भाग्यून जाल्यात कित्याक ह्या संवसारांत ते देवाच्या एकचारान जियेले देवाचे पूत आनी धूव कश्यो त्यो जियेल्यो सायबीन माय ह्या संवसारांत जियेतना देवाची खुशी केली आयज आमकां शुभ वर्तमानांत मेवला जेजू म्हणटा तुमी म्हज्यो आज्ञा पाळशात जाल्यार तुमी म्हजो मोग कोत्तेल्यात आनी म्हजो बाप तुमचो मोग कोत्तलो आनी आमी येतले तुमचेशी जियेतले आनी देव आमचेशी जिवंक सोदता आमी कितें करूंक जाय आमी ताच्यो आज्ञा पाळूंक जाय आज्ञा आमकां सांगतात हे पवित्र पुस्तक वाचूंक जाय हे उतर आमच्या कारसान ताका रीग दिवंक जाय ताका फळां दिवंक जाय आनी जेजून म्हणलां पवित्र पुस्तकांत जिवांच्या प्रमाणे शुभ वर्तमानांत तुमी म्हाका विचून काडूंक ना हांवें की तुमकां विचून काडल्यात की तुमी वेचे आनी फळां दिवची तोखतात तसलीं फळां You didn't choose me, I have chosen you, that you may produce good fruits, lasting fruits to my word. आमी फळां दिवंक आमकां विचून काडल्यात आनी आमी देवाची दैवीक भुरगीं कशीं जावंक देवान आमचे भितर पवित्र आत्मा उतयला कसो उतयला जेजूनच म्हणलां आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकलां तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार तुमी म्हजो मोग कोत्तेल्यात आनी हांव बापा लागीं मागतलो आनी तुमकां तो एक शाराती धाडटलो इफ यू लव मी यू वील fulfill my word, produce fruits, and I will ask my Father and he will send you a paraclete, a helper, an advisor, a strengthener. And आमची कारजांत हो पवित्र आत्मा उतयला आनी बानो भयणीनो हे सगळे सांत भोग जाल्यात हजारांच्या हजारांनी मनीस लाखांनी सांत भोग जाल्यात आमी थोडे सांतांचो आयज उगडास करता सांत भक्तांचो ते कशे जाले ते पवित्र आत्म्यान चल्ले जेजूच्या उतराक तांणी फळां दिली आनी देवाक ते मानवले ते संवसारांतूच देवाच्या एकचारान जियेताले कशे जियेताले एकामेकाचो मोग करून आमी जेन्ना मोग कोत्ता तेन्ना देव आमचेशी जियेता
आनी आमी देवाच्या एकचारान जेता हे उतर तुमी मोतीन धरूंक जाता जुवांची पयलीची 4थो आवेसोर 16वी वोड 12वी वोडीन तशेंच मेवता देव म्हणल्यार मोग गॉड इज लव द नेचर ऑफ गॉड इज लव आनी जी कोण मोगान जेतात ती देवा सवे जेतात आनी देव तांचे सवे जेता देव तुज्या आनी म्हज्या आनी सगळ्यांचे सवे जेवंक सोदता आमी कितें करूंक जाय तुमी फुड्या हाती कोणी सांगशात आमी कितें करूंक जाय देवाक आमच्या काळजांत दवरूंक आमी कितें करूंक जाय कितें करूंक जाय मोगान जेवंक जाय मोगान जेता तेन्ना देव आमचे सवे जेता अदरवायज देव सगळे वेळार आमचे बाराबर आहा पूण तो आमचे भितर जेवंक सोदता आमी जेव जेता तेन्ना आमी देवीक भुरगीं कशीं जाता आनी पवित्र आत्म्यान आमी चलूंक जाय मोगान जेवंक ओ पवित्र आत्मो आमकां आदारी कसो दिला ताची ओळख घेयात ताचे लागीं एक सैरीगत करात ताचे लागीं उलोवयात ओ पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा सगळे वेळार सदांच जेजून म्हणला सदांच तो तुमचे बरोबर आसतलो एक आदारी कसो आमकां दिला एज अ हेल्पर जेन्ना कोण दुयेंत जाता चलूंक बी जायना तेन्ना कोणी आदारी आसता त्या मनशाच्या लागीं आमकां देवान जिवीत आसतना एक आदारी दिला देव देवाचो आत्मो देव तो ताच्या आदारान आमी देवीक भुरगीं कशीं जिवंक जाता तो सदांच आहा ताचे लागीं उलोवयात ताचे लागीं सैरीगत करात आमचो देव एक देव सैरीगतीचो ताणें आमकां सगळे आत्मीक देण्यांनी बोल्ल्यांत म्हूण एफेसकारांचे चिटींतल्यान पयलेच वडींत आमी आयकलां देवान आमकां सगळे आत्मीक देण्यांनी बोल्ल्यांत गॉड ब्लेस्ड अस विथ ऑल स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग and he made us his children हे आत्मीक देण्यांनी बोल्ल्यान भुरगीं केल्यान आनी आमचे बरोबर जेता आनी आमकां राखता सांबाळटा म्हूण आमी कितें करूंक जाय ताका माय मारिया कोत्ताली थांबोन आसतना ताका आमी आर्गां दिन वाचूंक जाय वी हॅव टू थँक हिम एंड प्रेज हिम ऑल द टायम सुरू करात देवाक वाखाणूंक ऑल द टायम सद्दां वाखाणूंक तुमी सुरू करात आनी जितली आमी देवाक वाखाणटा तितली देवाची कृपा आमचे देंवतली तितलो आमचो भावार्थ अदीक वाडटलो तितलेच आमकां कॉन्फिडन्स मेवतले भितरल्यान धीर मेवतलो देव आमची मागणी आयकता देव सदांच आमची मागणी आयकता देव सांता भक्तांची मागणी आयकतालो आनी जायत्यांच्या जिवितांत अजापां घडली म्हूण जेजू आमी आयकलां आनी जेजू सांगता तुमी म्हजेर विस्वास दवरल्यार हांवें केल्या तसल्यो कोडण्यो तुमी कोत्तल्या ताच्योन व्हडल्यो आमी विस्वास दवरल्यार जेजूचेर जेजू म्हणटा तुमी म्हजेर विस्वास दवरल्यार हांवें केल्या तसल्यो कोडण्यो तुमी कोत्तल्यात आनी ताणें कितें केलें ताणें मेल्ल्यांक जिवंत केलें थोंट्यांक पांग्यांक चलूशें केलें भेऱ्यांक आयकुशें केलें कुड्ड्यांचे दोळे उगडले सगळे तरेच्या पिड्यावंतांक बरें केलें आनी तो म्हणटा तुमी कोत्तल्यात जेजून म्हणल्यार तुमकां सांसवांच्या बियांत बार्थ आसल्यार हे बार्थान हे दोंगराक हांगासान थंय वच म्हणल्यार दोंगर आयकतलो सतमान तेल्या खंयच आगोड जावचें ना ही पदवी ही बसावणी सगळ्यांक आपल्याचे सत्वान तेल्यांक ताणें केल्या ही बसावणी आमी झंपय मारून आमची करूंक जाता चडशे आमचे पोरचेन करूंक ना झंपय मारून वी कॅन ग्रॅब दीस promise it is a promise to you and to me and to everybody who believes in Jesus हांव एक म्हयनोभर थोडी वर्सां जालीं ऑस्ट्रेलियाक गेल्लो रितीर करूंक व्हडले 3 सिटींनी पर्थ
मेलबर्न आनी सिडनी. मेलबर्नसान म्हजो फ्रेंड काररान वतालो म्हाका सिडनी. वेताना ताका एक फोन आयलो आनी तिणी तेज्या फ्रेंडान सांगलें म्हाका अमके कडेन व्हर म्हणून वाटेर सिडनी वयताय ती. आनी आमी गेले थंय. थंय एक बायल आसली. तिजे लागीं उलोवंक जायना, कॅन्सर जालो ताका, थ्रोट कॅन्सर आनी मेटास्टासीस जाले, बडोवल्लो कॅन्सर अशें म्हूण ते कोणें फोन केल्लो तेणें सांगलें. वयतच तिजे लागीं सारकें उलोवंक जायना. हांवें तिका तिचो भार जिवो करूंक वावुरलो आनी हें उतर दिलें. सांसवाच्या बिये येदो भारत आसलें. हे भारतान ह्या दोंगराक हांगासान थंय वच म्हणल्यार दोंगर आयकतलो. तुजो कॅन्सर म्हणल्यार वयता आतां, नाच जाता. तुवें भार दवरूंक जाय. आमकां भार आहा म्हणलें. तूं तयार आसा काय? वय म्हणूंक लागलें. आनी जेजून म्हणलें म्हजे सत्वान तिणी पिडेस्तां म्हज्या नांवान पिडेस्तांचेर हात दवरून ताका बरी करतली. हें सत्वान म्हणलें. तुका जेजू बरो करूंक सोदता. जेजू हांगा आसा म्हणलें. तो जेजू तुका सांगता म्हाका तुजें जिविताचें समर्पण कर. कमीट योर लायफ टू हिम and accept him as your Lord and Master. आनी आमी हें मागणी करुया म्हणलें. तिची दुआ आसली, घोव आसलो, ताकाय आपयली. ही शिकोवन दिताना रोखडेंच करूंक जाय. एटलिस्ट 15 मिनटां पूण ताचो भार वाडोवंक जाय. ती देवाची उतरां दिलीं विस्वास वाडोवंक. म्हाका तुमकां मेवतलें, सुदां तुमकां घातलें, दारान मारात दारू गोडटलें. आनी दारू गोडटाच म्हूण सत्मान या म्हणलें. आनी हें मागणी केलें. सगल्यांनी तिच्या गोड्यार हात दवरले तांकां घोवान धुयेन. हांवें वयर दवरलो माथ्यार, म्हज्या फ्रेंडांनी दवरलो आनी हें मागणी केलें. तुमी हें मागणी कोणाकूय करूंक जाता, पूण भावार्थान आलोना दोलोना तसल्या भावार्थान. यू हॅव टू प्रे विथ एब्सोल्यूट फेथ and believe that you got it. हें उतरूय मोतीन दवरात. आमी सगल्यांनी पाद्रींनी, मिस्वांनी, मोटवाशांनी सगळीं क्रिस्ती पोरचेन शिकूंक जाय. जेजू म्हणटा मार्क 11:22-24. थंय अशें आहा. देवाचेर भार दवरात. जेन्ना तुमी कितें मागतात आनी काळजांत दुबाव धरिनासतना ते मेवतेले म्हूण रावतात, तेन्ना हे दोंगराक हांगासान दर्यान दुबाव जावं म्हणल्यार दोंगर आयकतलो. सत्मान तेल्या कांयच आगोड जावचें ना. जेन्ना तुमी मागतात तुमकां मेवलें म्हूण समजात आनी तें तुमचेंच जातलें. वेन यू प्रे बिलीव यू गॉट इट. तेक सांगलें देव दिलेंच म्हूण सत्मान म्हणलें. आनी आमी हें मागणी केलें. जेजूच्या गायांनी रोगतान मेरीक पेकोणी मेवली आनी तिचे थ्रोट कॅन्सर नाच जालो. इंग्लीश भाशेन ती इंग्लीश उलयताय. तिचो थाड्याचो कॅन्सर नाच जालो आनी तिचे लागीं उलोवंक तिचे लागीं उलोवंक सुटसुटीत उलोवंक जालें आनी ती सारकीच बरी जाली. हें मागणी आमी केलें 10 फावटी. पूण आनीक एक मागणी केली. सर्वेस्पराचो आत्मो मेरीचेर देंवला. ताणें तिका मागल्या आनी तिका पेकोणी लावन हो कॅन्सर तिचो नाच केलो आनी ती बरी जाली. परत परत सांगतालो देव एक गाय घालिनासतना, एक रक्ताचो थेंबो वारोयनासतना तिची सर्जरी करता, रिपेर करता. आनी उपरांत हांवें एक मागणी केली, एक हुकूम घातलो. जेजूच्या एकल्यानूच जेजूच्या नांवान हांव हुकूम घालता मेरीच्या थाड्यांतलो कुडींतलो कॅन्सर मॅलिग्नन्सी नाच जा. आनी देवाक आर्गां दिलें. आर्गां तुका दिनवास तुका वाखाणणी तुका मेरीक बरें केलें, बरी केली आनी तिचे ताळो बरो केलो. कॅन्सरांतली भायर काडली. उलोवंक तिका फावो केलें म्हूण तिच्यांनी उलोवंक जालें. मागीर हांव आमी चड वगत नासलें. हांव उपरांत आमी तें ऑन द वे टू सिडनी वचून तो रिती जातूच मागीर घरा येतूच हांगा म्हाका 2 म्हयन्यांनी
तिने फोन केलो, हांव बरी जाली म्हूण सारकी. तुमची जेजून कोणाक पदवी दिल्या? पदवी जेजूची, म्हाका पदवी ना. ही दैवीक पदवी. ती दैवीक पदवी आमचे भितर आहा. कोण ती? पवित्र आत्मो. आमकां फकत भावार्थ, अलोनात असलो भावार्थ जेजूचेर. ह्या भावार्थान आमी विश्वासान मागता, विथ कॉन्फिडन्स देव दिता. जालेंच वचत. हांव शिकयता हांगा रितीराक, चडशे शिकनात. तांकां फकत जाय मागणें केल्लें दुसऱ्यांनी. तुमी शिकूंक जाता. हांव जायते फावट सांगता, एक बायल 80 वर्सांची आसतना, आतां 92 वर्सां पूर्ण जाल्यात, तिणें पयलीं हांगा एका रितीराक एक धाकटुलो हिंदू फॅमिलींतलो भुरगो 4 वर्सांचो संकीत म्हणलो मोनो. ताका रितीराच्या दिसाक आमी सगळ्यांनी मागणी करून तो उलोवंक लागलो. आनी हांवें लोकांक सांगलें, म्हाका पदवी ना, पूण हे जेजून केला. आमकां फकत भावार्था. तुमी तशेंच भावार्थान मागात जेजू लागीं. तुमचे उद्देशी तो अजापां विस्मितां करतलो. आनी ती बायल ते उपरांत कोणाचेर मागणी करताली. एक दीस तिणें मायग्रंट एक बायल कामां काडली आपलें साफ सफाई करूंक. आनी तिचो धाकटो भुरगो नातू सांजेचो आयलो बसता तिका सोदूंक. आनी बायलेन, हे आमची क्रिस्ती बायलेन, ती कामां काडले, तिचेर मागणी केलें. सदांच सगळ्यांचे मागणी कर. ती म्हणूंक लागली, ह्या भुरग्याचेर कर, ते कडेन उलोवंक जायना. आनी तिणें मागणी केलें, तो उलोवंक लागलो. तो युपीचो, फ्रॉम मायग्रंट फॅमिली. तो उलोवंक लागलो. कोणाच्यानी करूंक जाता. ही पदवी आमचे भितर, सगळ्यांचे भितर आहा. पूण आमी वडील आनी आमी सगळीं क्रिस्ती पोरसां रिकामी आयदनां कशी वागता. ही पदवी, वी हॅव टू ओनली ग्रॅब द प्रॉमिस ऑफ जीसस एंड मेक अस आवर्स. तुका जाय जाल्यार शिकूंक जाता. देवाक अर्घां दिन वाचया. सगळ्या सांतांनी जेजूच्या एकचारान जिवन वेता. तुवें बरेंपण केलें आनी देवान तांचो उपयोग केलो जायत्यो बिलागरी करूंक. वन ऑफ द सेंट्स इज सेंट एंटनी. ताच्या जिवितांतूय 13 दिसांतल्यान 13 घडी जातालीं जाली. ओ सुबेज सगळ्यांच्या जिवितांत जावंक जाय. हो संवसार बदलूंक देवान ही आमकां दैवीक पदवी दिल्या आनी दैवीक भुरगीं केल्यात. जी कोण दैवीक भुरगीं कशी ह्या संवसारांत जियेतात आपलें जिवीत, तीच मेल्या उपरांत तेच घडयेर दैवीक भुरगीं कशी देवाक भोगूंक पावतात. असलो भावार्थ आमकां दी म्हूण आनी वाडय म्हूण आनी अदीक वाडय म्हूण हे भेटेंतल्यान आमी मागता. सगळे तुमच्या आवडे ओत्रेक मागणी गोरसो हे उंड्या सोऱ्या बराबर देवाक उबारात. देवाक अर्घां दिनवास दियात. कित्याक आमकां दैवीक भुरगीं केल्यात तेणें. देवाची भुरगीं आमी सगळीं. देवाची भुरगीं कशीं न्हूच खरेंच दर दिसाक नव्यान जल्मून पातकाक मरूंक, आपलेपणाक मरूंक, रागाक मरूंक आनी दर दिसाक आमी नवीं मनशां जावंक देव आमकां आपयता. त्या देवाक अर्घां दिनवास वाखाणणी आनी परखुण्णी. आमेन. उभी राहूया. भावार्थान केल्ली मागणी देव आयकता. प्रवचनांत आमी आयकलां कोण परी
सांसवाचे बिये पाशी आमकां भावार्थ आसा जाल्यार आमी दोंगर एक जाग्यार सावन दुसऱ्या जाग्यार व्हरून येता. तेच परी हे आवडे ही गोरजो जी आमी घेवन आयल्यात घरा सावन ते देवा मुखार घालुया, त्याच भावार्थान घालुया आनी देव तो ती शार्ती पावयतलो, ताचे आशिर्वाद घालतलो म्हूण होच भावार्थ होच वरांसो धरून ही मागणी आमी करुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सांता भोगता भाशेन नव्यान जल्मून आपल्या जिवितान जेजूक पयलो वयलो जागो दिवंक, आपलें जिवीत सगळ्या वेळार ताका भेटयलेलें करूंक, जेजूक मागण्यांतल्यान वेळ दिवंक, ताच्या एकवटान जिवंक आनी ताचें उतर वेता थंय जिविताचे चालीन आनी उतरांनी परगटूंक देवाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान मागलां तें दिलें म्हूण आमी तुका दिनवासता बापा. आमी सगळे क्रिस्ती पोचीन आनी केरीत भाशेन हांगा हाजीर आसलेल्यांनी सांता भोगता भाशेन जेजूक आपल्या जिविताचो माज करूंक संवसाराच्या नेमा प्रमाणे न्हय पूण जेजूचे जिवीत दितेल्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत एक जिवी बोली कशी देवाक भेटूंक दोयेन आनी मोगान जिवन देवाक फावता तसले पवित्र बिराड जावंक त्याच देवाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान मागलां तें दिलें म्हूण आमी तुका दिनवासता बापा. न्हयच ह्या प्राचीत काळान पूण दर दिसा आमी जेजूच्या शिसांनी आपल्यापणाच्या, रागाच्या, नाटकायेच्या, दुस्मानकायेच्या, बेपरवेच्या, फोटिंगपणाच्या आनी सगळ्या वायटाच्या जिविताक पाठ करून नव्यान जल्मून नवी मनशां जावन नवी रोचना जावन बऱ्याक भेटलेली आनी एकसारान आनी एकामेकाच्या उस्क्यान जिवन दोयाळ मोवाळ आनी दुसऱ्यांक मोगान आनी मानान लेखतेली जावन जेजूची कोरी शिसां जावन देवाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान मागलां तें दिलें म्हूण आमी तुका दिनवासता बापा. सांता भोगतांनी जेजूचो पाटलाव करूंक आपणाकूच पाट केली. आपलो खुरीस घेवन जेजू फाटल्यान गेले आनी ताच्या जैतांत म्हणल्यार पुनर्जिवनपणांत भाग घेतलो. तांचेच भाशेन जेजूच्या सांगाता रावन आनी ताच्या खोल एकचारान जिवन आनी ह्या संवसारांत जियेतना पवित्र आत्म्याच्या बोलान आमच्या जिवितान येतेल्या सगळ्या आव्हानाक, सगळ्या कोश्टांक आनी सगळ्या खुर्सांक फुडो करून जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचें जिवीत ह्या संवसारांतूच आसतना जिवंक सुरू करूंक देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान मागलां तें दिलें म्हूण आमी तुका दिनवासता बापा. संवसारांतल्या दर एका देशाचे भोव करून इंडियाचे राजकारबारी स्वतान नितीन एकसारकेपणान एक सारक्यो पोजेक संदी दिवन आनी प्रमाणीकपणान आपलो कारबार चलोवंक हे तोरेन आपले पोजेच्या आनी देशाच्या उस्क्यान भरलेले जावंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान मागलां तें दिलें म्हूण आमी तुका दिनवासता बापा. ओगेच रावन आमच्या काळजांत आसा ती मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. बोमगाळ बापा, खाल ती कायन केल्ली आमची मागणी तूं मानून घे.
ती आमी आमची मागणी तूं शार्ती पावय. तेच परी जी आमची काळजांत आसात, ते गुप्ती काळजांत आसात, ते तूं बरे भाशेन जाणय आनी वळखता. ही मागणी तेचेच बरोबर शार्ती पावय क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उंडो आनी दाकांचो रोस. जायत्या मनशांचो जायत्या मनशांच्या वावरांचो आनी गामेचो फळ हो उंडो आनी दाकांचो रोस देवाक भेटयतना हांगा आसलोल्या सगल्यांक आनी आख्ख्या मनशाकुलांक आमी देवाच्या हातान घालता. आनी तशेंच आमचे आवंडे, ओत्रेग, आमच्यो गोरजो, आमची सपनां आनी चिंतनां, आमचे कुटुंब आनी सोयरीगोत्यो, आमचे वावर धंदो, भुरग्यांचे शिकोवप आनी सगल्यांची सपनां देवाक उबारता. बऱ्या कोरण्या आनी मोगाच्या समजिकायेच्या आनी उजवाडाच्या जिविता उद्देशी नवो स्वर्ग आनी नवी प्रितूम बांदपाच्या कामांत आमी भारी सहकार्य दितेल्या म्हूण तुका जिव्या देवाक भास दिता. सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिन वाचता. आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां उत्मीक पिवंत जातलो. सर्वेस्परा देवा लानवीक मनांत पातकांची दूख दवरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तें तुका मानता तसलें जा म्हूण मागता. म्हज्या खोड्यापणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. म्हज्या भाव भयणीनो, ही म्हजी आनी तुमची पवित्र मिसाची भेट सुर पदवेदार देवा बापाक मानता तसली जा म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र शुभेच्छा देवा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा देवा, दोलबारांच्या देवा, आमच्या मोगाळ बाप्पा, ही आमची देणी उंड्या सोऱ्याची जी आमी तुका हांगा आसलेल्यांच्या जिविताची खुणाकोशी हे फिरगोजेंतल्या हेर सगल्या भाव भयणांची गोंयची पोरजेची आनी आख्खे मनशा कुळाची खुणाकोशी आमी तुका उबारता. ती तूं मानून घे. हे दाना बराबर आमचे आनी आख्खे मनशा कुळाचे आवंडे, ओथरेक, मागणी, गरजो, उस्के, खोती, चिंतनाचो भार आनी सगळे आमचे काम, आमची सगल्यो फॅमिली आमी तुज्या आदीन कोत्ता.
उंडो सरो तुझ्या पुताच्या मास रोगतान बोल दिताना आमचे सगळे आवडे आणि ओत्रे मागणी तू शार्थी पावय. आम्ही सांता भक्तांची देख घेऊन ते चल्ले जेजूचे वाटेन आणि जेजूच्या उतराक फोडां दिली ते भाशेन आम्ही दिवंक ते चल्ले पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन आणि देवाचे पूत दो कश्यो ती जेल ह्या संवसारान तर आम्ही दैवीक देवाची भुरगी कशी ह्या संवसारान मोगान उस्क्यान समजिकायेन बोगसोण्याच्या मनान दुसऱ्याक पावून बरें उलोवन बरें देखीन चलून आमी तुजी खरी दैवीक भुरगीं जावंक पवित्र आत्म्याचो आदार आमकां दी. आनी बाप्पा हांगा आयलेल्या हे भाव भयणाच्या खाडसा मनात आसा तितले आवडे ओतरेक मागणी शार्थी पावय. तुजो सुभाम आशिर्वाद आमचेर घाल. जुंय जुंय पेकोणी जाय तुंय पेकोणी लाय कुडी आत्म्याची बरी भलायकी दी आनी आलोना दोलोना तसलो एब्सोल्यूट फेथ भावार्थ आमकां तूं दी. हे भावार्थाक लागून तुजी अजापां विस्मिता कर. ही आमची मागणी तुवें खरेपणी आयकली मागलां तें दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आडयता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व कार्य आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक वाखाणूंक पोरखणूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुझ्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेवले आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे मोहिमेची वाखणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरां वरत्या बोडान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां देवदूतान भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तुझ सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इन देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. मोशा देवा आनी मोशा दुनिया नमस्कार तुका वाखांडी तुका अनुदान मान तुका जोय जोय तुका.
तेच पोरी जेवण जातोच ताणे काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणले, तुम्ही समेस्त घेयात आणि आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आणि सासनीक कराराचे हे रगत, पातकांचे मोगसोने मेरच्याक. तुमचे बसत आणि समेस्त मनशा बसत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. तू म्हजो राय, तू म्हजो जिवो दिव, तू म्हजो दोनी. नमस्कार तुका, वाखाणी तुका, अनुदान मान तुका, सोय सोय तुका. बावार्थाचो गूट पोरगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपोटी उगडास करता. आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आणि जेजूची कूड आणि रोगो सेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आणि फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंडी बापा आणि सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टा घडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पलजोलीत मुखामोल उलोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगती, चपोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोमदूत, भाग्योन आंद्रे आनी सौरकाली तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सास्ताचे सुखांत आमकां वांटो दी. ताचे संगताची मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सोदपोदवेदार बापा, सुरबंधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून शिकयल्लें प्रार्थना आमी धीर घेवन करतना आमचो विश्वासी देव खऱ्या उतराचो मागता तें दितलोच म्हूण सत्मानून आमच्या आनी आख्खे मनशा कुळाच्या गोरसां खातीर सोडवणे खातीर मागतना आमी सगळे क्रिस्ती पोरचीन सगळ्या संवसाराक शिंपडलेल्या पोरचीन पवित्र आत्म्याच्या आदारान दैवीक भुरगीं कशीं भाग्यवंतांची सांता भक्तांची देख घेवन जेजूचे वाटेन चलूंक वेतांतूय बरेपण शिपडावंक मोगान जिवंक देवाच्या कौल एकचारान भितर सरूंक आनी देवाची खबर दुसऱ्यांक सांगूंक देवाक थांबनासतना वाखाणूंक अशें असलें जिवीत जिवंक आमकां करपा मागुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली सगळे तरेच्या उण्या वावरतांतली आनी जायते पावटी पवित्र आत्म्यान चलून
मोगान जेवंक दुसऱ्यांक आमचीच भाव भयण जाल्ल्या भाशेन वागोवंक चुकता ते चुकींतले आमकां भायर काड दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी भरवशान ओतरेकता तर तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आखांतांतली आमकां तूं वाटाय कित्याक ख्रासवतकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससनात सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वार्ताचेर दिस्त घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं तुमचे भोवती असलेल्यांक मोगान सोम्याची शांती दिवया शांती तुमचे सवे देवाची शिणी संसाराची कातुली आमची देवाची शिणी संसाराची कातुली आमची देवाची शिणी संसाराची कातुली आमकां शांती ओ जेजू ख्रिस्त जिव्या देवाचो पूत देव तो सगळे दैवीक पदवेन आमकां भरूंक आनी आमी दैवीक भुरगीं कशीं हे संवसारांत मोगांत जिवंक हो जेजू आमकां आमच्या काडसां देता सदांच रावंक हे जेजूक घेवंक फुडें सोदतले आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली Jesus
Jesu moja dewa, audeta yucha tuga. Jesu moja dewa, audeta yucha tuga. Yo moja modnia, ani saiba.
प्रार्थूया. दोलबारांच्या देवा, आमच्या मोगाड बाप्पा, तुझ्या सासनीक दैवीक मोगान तुझ्या पुताक तुवें आमकां खाण करून दिलोय आनी तुझ्या अदीक देव जिवितान पदवेन कुर्फेन बोडान बोल्ले दादोशी केले म्हूण आमी तुका आर्गां दिनवास वाखांनी पुरखोणनी अनुदान मान आनी जयकार दिता. हे जेवणाच्या बोडान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान सगळ्या सांता भक्तांची आमी देख घेवन तुझ्या पुताचे वाटेन आमी चलूंक तुझ्या उतराक मोगाच्या समजिकायेच्या उस्क्यान बोललेल्या जिविता उदेशी जायती बरी तोखतेली फळां दिवंक आनी ह्या काडोखीत संवसाराक आमी जिगजिगतेली नोखेत्रां जावंक आनी आमचो बऱ्या कन्यांचो उजवाड सगळ्याक शिवरावंक दिवंक आतबोट घालूंक आमकां कृपा दी. आमी तुजी दैवीक भुरगीं कशी ह्या संवसारांत जिवंक आमकां तुजी कृपा दी. जेजू हांगा जमलेल्या सगळ्या भाव भयणांक आमकां यादनिकांक माद्री भयणांक हांव तुका संस्कारता. जेजू, I consecrate to you everyone here present. You be our shield and our protector, mighty healer. तुझे पदवेन आमकां बोल, तुझे वाटेन चलूंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याचो आदार दी. बापा, हे सगळी भाव भयणी लागशिल्ली पयशिल्ली हांगा आयल्यांत सांता भक्तांच्या मान दिवंक आनी पुरसांत वांटो घेवंक ताका हांव सगळ्यांक तुझ्या आसऱ्या काल घालता. तुझ्या पाकोड्यांक काल आमकां लिपय. जंय जंय पेकोणी जाय थंय पेकोणी लाय आनी कुडी आत्म्याची बरी भलायकी दी आनी तुज्या सुबाम देण्यानी कृपेन आमकां बोर. ही आमची मागणी तुवें खरेपणी आयकली आनी मागला तें दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आडयता. आमी तुज्या नांवाची स्तुती गायता. तुका मान आनी वडवीक दिता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमीन. सगळ्यांक तुमकां ही परब आमी समोरमता कुशालकायेची परब ह्या सांताची तुमकां आमी आवडटा. मातशें बसूंक जाता. दोन उतरां दिनवासाची तुमकां पाद्री बावनो, फादर साल्वादोर, फादर ब्रिटो, फादर लॉरेन्स, फादर जेमारिया, फादर नोएल and Father Zé Batista, Father Mario Patkuran हांव आनी सगळीं आमची फिरगोस सभा फिरजोजकारां तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आयले म्हूण आमचे पोरबी आनी खेरीत भाशेन तुका फादर झे बातिस्ता आनी तुजे संस्थेक आमचे उपकार. तुमी फोन मारल्या पुरो आमकां आदार दिवंक सदांच आहात तयार. सगळे आदारा पासत आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचे दिनवास मिसाची मांडावळ केलेल्या आमच्या PPCच्या वांगड्यांक सदांच तुमी जाय तो भार घेतात, जबाबदारी घेतात आमचे इगोर्जेची. जायते फावट दिसना जिन्सांवार बासाचें काम कोत्ता देखून ही फिरगोज मजबूत जाता. तुमकां सगळ्या तुमच्या सहकारा खातीर आनी मिसाची बॅट जावंक जायती काम तुमी केलां ते खातीर आमी तुमकां दिनवासता.
आमचे दिनवास तुमकां कोयराच्या सगळ्या वांगड्यांक सदांच तुमी आदार दिवंक आनी तुमच्या गायनांनी मिसाची भेटेक अदीक धीर दितात म्हूण आमी तुमकां दिनवासता. ऑल्टर सर्वरांक आमचे दिनवास. तुमकां माद्री भयणीनो, तुमी आमच्या हे फिरगोजेंत ऑल्टर सोसायटी ना, पूण तुमीच हे आल्ताराची सगळी सेवा करतात इगोर्जेंत ओरोसपूर हांगाय, आनी सगळो आदार तुमी दितात कम्युनियां बी दिवंक आनी सगळे आदारा पासत आमी दिनवाशी तुमकां. तुमकां युकारिस्टीक मिनिस्टर्स तुमी ओरोसपूर आमकां आदार दितात देखून आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्या कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांक अदीक करून कॉमिटीक आनी भोव करून चड वावुरलेल्यांक आनी भोव करून चड थोडे जाण वावुरल्यात तांकां देव बरें करूं. देवाचो आशिर्वाद तुमचे पडूं. कालच्या दिसा इगोर्जेची आनी ह्या सगळ्या हे कंपाउंडाची सफाई करूंक जायतीं जाणां आयलोलीं, सगळ्या झोम्यांतलीं आनी सगळ्या वाड्यांतलीं. सगळ्यांक तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. सांतां भक्तांच्यो इमाजी न्हेसूंक येयलोल्यांक, फुडाकार घेयलेल्यांक सगळ्यांक अंदू जायते जाण येयले खंय, तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं. इगोर्जेंत आमचें काम, आमचे आदारी काम करपी कॅजी आनी पिटराक आमचे दिनवास. तुका मॅथ्यू GCTV आमचे दिनवास. तुका तुज्या बागेल्या फाल्यां 3 मिसां आसतलीं 7, 9 आनी 4. सांताचो उमो मुंगळार ते बुधवार 7:30 ते 12:30 सकाळचें, उडेच ते 9 सांजेचें. आमकां आमची व्हडले गोंयची पंचायतान 50 कार्टून्स उदकाचे दिल्यार तांकां आमचे दिनवास. तशेंच 15 उदकाचे कार्टून सिएना डायस आनी 15 कार्टून्स नेल मास्टर मानिश तांकांय आमचे दिनवास. सावंड आनी लायट घातल्या आमचे भावन गोंसाल आनी ताच्या सांगाती आनी तांकांय दिनवास. आनी पेंडॉल आल्फ्रेड मेंडीस आमच्या भावान ताच्या सांगाती तांकांय आमचे दिनवास. सगळीं तुमी जीं एक वाड्याची येवन ही लिटर्जींत सेवा धर्मांत वांटो घेतलो, बरे भाशेन तुमी तयारी केली म्हूण तुमकां सेबासकी. आनी देव बरें करूं. उबी रावय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. सांतां भक्तां भाशेन पवित्र आत्म्याच्या आदारान स्फूर्तीन चलून देवाच्या उतराक जायतीं बरीं फळां दिवंक, देवाच्या एकचारान जिवंक आनी ह्या संवसारांत आमी पवित्रायेन मोगान जिवंक वावरूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आतां मातशे बसात. थोड्या वेळान सांतां भक्तांच्यो इमाजी भायर काडटले.
आनी एक सांता भक्ताचेर थोडी ओळख तुमकां मेवतली. आमी हे पुरसां काडूंक आमकां जायत्यो परवानगी जाय आसल्यो. आमचे जायते व्हॉलंटियर आहात. हे व्हॉलंटियरांक तरणाट्यांक आनी हेरांक संस्थेच्या वांगड्यांक PPCच्या वांगड्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचे ट्रॅफिक पुलीस आनी अक्षयचे पुलीस स्टेशनांतले आमचे भाव पुलीस तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. हांगा मांडावळ करूंक तुमी आमकां आदार दिलो आनी आतां दितलेत म्हूण. आनी सगल्यांक हेरांक आमकां जिन्सांवार भासांनी आदार दिला तितल्यांकूय आमी देव बरें करूं म्हणटा. Deva, Hallelujah, Ogal Baba, Invasuya, Aki Burgya, Sodom Kali, Jesus Ove, Chivi Keli, Chivya Deva Kwakanta, Sobля Kaza.
पयली इमाज फ्रांसिस्कन सोस्तेचो कुरीस कोट ऑफ आर्म्स कुर्साच्या आदव्या पलंगार दोन हात किळायलात, एक जेजूचो आणि एक भाग्यवंत फ्रांसिस्काचो. देवाचे उतर जेजू म्हणटा तुजो कुरीस घे आणि म्हज्या फाटल्यान ये. नियाळ दोर एक जेजूचो शीस जेजू बरोबर खुर्सार खिळायलोलो. तूं जेजूचो शीस कसो, तुजो कुरीस कोण आनी कसो ह्या तुज्या खुर्साक तूं वेग मारताय. दुसरी इमाज इनोसेन्सियो तिसरो पाप साहेब फ्रांसिस्कन संस्थेक मान्यताय दिता आणि आजिसाचो फ्रांसीस आपले संस्थेचे नेम कायदे आपल्या हातान घेता. आमचो भाग्यवंत बाप जेसून नेमलेलो आपलो पवित्र सोबेचो सर्व धर्म वडील ताचे आनी गोवडी बापाच्या एकवटात सगली पवित्र सभा ताचे हाताखाल चलता. देवाचें उतर आख्या संवसाराक वचात आनी म्हजी बरी खबर परगट करात. नियाळ असल्या बावार्थान आसिसाचो फ्रांसीस आपले संस्थेच्या नेम कायद्यांची मान्यताय इनोसेंट तिसरो भाग्यवंत बापाच्या हातांतली घेता. आनी आतां तूं पवित्र सभेच्या नेम कायद्यांक आनी तिच्या वडिलांक कसो मान दिताय. तिसरी इमाज भाग्यवंत मिंगेल भाग्यवंत मिंगेल दाव्या हातान एक तागडी घेऊन तागडीच्या एका ताटान एक दादलो आणि दुसऱ्या ताटान एक बायल उजव्या हातान एक तोरसाद घेऊन देवचाराक तोपता आणि ताका आपल्या पांयां पोना मोस्तिता. देवाचें उतर आनी एमकोणाचे दारवंटे तिचेर जोईत व्हरचे नात. नियाळ जेजू पवित्र सभेचे घोटणे वरवीं मनशा मदें देवाची राजवडकी चलयता तिचेरूल जोयतीवन जातलीच. जेजू बरोबर वायटाचेर झुजूंक तूं तयार आसाय. चौथी इमाज भाग्यवंत कार्डियाल बोवेंतुरा
भागिवंत कार्डियाल बोवेंतुरा उजव्या हातान एक लिखणी घेऊन आणि दाव्या हातान एक कोंके, तो व्हडलो बरयणार आनी धर्म विद्वान थियोलॉजन आनी शेळयाच्या मोगान पेटलोलो एक बरो गवडी. देवाचें उतर, आमच्या परस तूं म्हजो अदीक मोग करताय. ओय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. म्हजी मेंढरां राख. नियाळ, शेळयांची चाकरी गवळ्यांच्या मोगार बसयलोली आसा. जेजू, तुज्या गवळ्यांची काळजां तुज्या आनी शेळयांच्या मोगान पेटय. पांचवी इमाज भागिवंत क्लारा. भागिवंत क्लारा फ्रांसिस्कन बायलांचे दुसरे अर्दीची वडील. आझिसाच्या फ्रांसिसाची उतरां आयकून आनी ताचें जिवीत पळोवन आपलें जिवीत तिणें बदल्लें आनी ही म्हत्वाशीण बायलांची संस्थेची घडणार जाली. देवाचें उतर, हिचीं जायतीं पातकां बोगसोलीं अशें म्हूण हिचो व्हडलो मोग दाखोवन दिता. थोडें बोगसोलां तो तोडो मोग दाखयता. नियाळ, देवाच्या मोगाचें आकटें आमच्या काळजांनी पेटत जाल्यार देवा पासत कितें करचें कितें ना तें एक मनीस विचार करता. जेजू, तुज्या मोगान आमची काळजां पेटय. सोवी इमाज भागिवंत लुईसाक आनी दोना बोनाक घेवन आसिसाचो फ्रांसीस. भागिवंत लुईसाक आनी दोना बोनाक घेवन आझिसाचो फ्रांसीस फ्रांसिस्कन तिसरी अर्द घडटा आनी हे अर्दीचे नेम कायदे आनी आंगोस्त्रां ताच्या हातान घालता आनी दोरबळकायेचें देवाचेर पातयेवन जिवचें फ्रांसिस्कन मोन भावार्थ्या मदें भितर सोदता. देवाचें उतर, मारता मारता कितल्या वस्तूंची म्हूण डासती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच वस्त गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विंचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काडून घेवचो ना. नियाळ, मागणें आनी वावर भागियोन जावंक निबेल गरजेची हातयारां. आमी बेकारपण सोडुया आनी वोट देवाक मागणें करूंक आनी आमचे हात वावर करूंक लावया. सातवी इमाज भागिवंत पास्क्वाल बेलोन. भागिवंत पास्क्वाल बेलोन पवित्र संस्कारा उजीर दिमी घालून मागणें करता. ह्या केरीत देवसांवा वरवीं तो एक व्हड भागिवंत जावंक पावलो देखून ताका पवित्र संस्काराचो भागिवंत म्हणटात आनी जेजूच्या मोगान ताच्या शेळयांची साखर केली देखून ताका गवळ्याचोय भागिवंत म्हणटात. देवाचें उतर,
जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखतां तसोच हांव म्हज्याक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात आनी हांव म्हज्या मेंढरां पासत म्हजो जीव दितां. नियाळ आमच्या सांबाळाखाल आमची भुरगीं जेजून दिल्ल्यो ताच्यो शेळयो. आवय बापूय शिक्षक याज्ञेक तांचे पासत जीव दिवंक तयार आसात काय? आठवी इमाज भागिवंत रोजा de Viterbo. भागिवंत रोजा de Viterbo दाव्या हातान कुर्सार मेलोल्या जेजूचो कुरीस आनी उजव्या हातान भोव पवित्र संस्कार भौशीक नमस्काराक ते आयदन घेवन आसा. देवाचें उतर, जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रोगोत पियेतात तांची सवें सासणाचें जिवीत आसा. नियाळ खुर्सार मरून आमची सोडवण केलेलो जेजू आमकां पवित्र संस्कारान मेळटा आनी आमचें जेवण जाता. कसल्या आयत्या मनान आमी जेजूक शेवतांव काय? नवी इमाज भागिवंत रॉक. भागिवंत रॉक आपल्या हातान एक बोडी आनी बोडयेक उमकोळटलो चिंबू घेवन दिश्टी पडटा. ताच्या पांयाशी एक सुणें आसा तें ताका राखता. तो पिडेवंताची चाकरी करूंक भोंवतालो आनी कश्टवतल्यांक इलाज दितालो. देखून ताका पिडेवंताचो आनी वैजांचो आस्कारी म्हणटात. देवाचें उतर, जेन्ना तुमी ह्या म्हज्या धाकटुल्यांतल्या ल्हानांतल्या एकल्याक तशें केलें तें तुमी म्हाका केलें म्हूण हांव तुमकां सांगतां. नियाळ आमची कूड देवाचें मंदीर. आमी आमची आनी भाव भयणांची कूड बरे भलायकेन नितळ आनी निर्मळ सांबाळूंक वावुरतांव काय? दावी इमाज भागिवंत इजाबेल पुर्तुगालाची राणी. भागिवंत इजाबेल पुर्तुगालाची राणी आपल्या पालवांत फुलां गुटलावन दिश्टी पडटा. दुर्बळांचो तिका चड मोग आसलो. तांकां गरजेच्यो वस्तू घेवन ती वांटूंक वेताली. एक दीस अवचीत पातशायान पळयली आनी पातशाय कितें तें घेवन वेता ती पळोवंक गेल्यार पालवांत दुबळ्यांक वस्तू आसल्यो ते सुवातेर फुलां जालीं. देवाचें उतर, आनी पोरजेक पडोवन चुचुत्तालो कित्याक ती दोगद सोंसताली आनी गवणी नासलेल्या शेळयां भाशेन बाबडी कशी जालेली. नियाळ भाव भयणांच्या कोश्टा मुखार आमचें काळीज खरेंच सुरसुरता काय? इकरावी इमाज भागिवंत इजाबेल.
भागीवंत इजाबेल हंगरीची राणी आपल्या मांतान घालून हाडलोलो उंडो एका भिकाऱ्याक दिता आनी तो तिचे फुडल्यान दिमेर पडटा. दुबळ्यांची सेवा तिणें केली, तांकां जेवण घालताली. देवाचें उतर. तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. नियाळ खालती चाकरी जेजूची खोरी गोवायकी असले मन तुका आसा मू. बारावी इमाज पुर्तुगालाचो भागीवंत आंतोन. भागीवंत आंतोन आपल्या दाव्या हातार पवित्र पुस्तक आनी पुस्तकाचेर बाळोक जेजू. बाळकाच्या एका हातान संवसाराचो गुळो आनी दुसऱ्या हाताची 2 बोटां गुळ्या वाटेन दिश्टी पडटात. भागीवंताच्या उजव्या हातान एक कुरीस आसा. देवाचें उतर. हांव वाट, सत आनी जिवीत. कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं. नियाळ क्रिस्ती जिविताचो माज जेजू. ताका तूं वळखताय, ताचो तूं पाटलाव करताय वो भाग्यवंत आंतोनी कडेन उपकारूच मागताय. तेरावी इमाज भागीवंत कार्डियाल पेद्रू धाम्याव. भागीवंत कार्डियाल पेद्रू धाम्याव एका हातान लिखणी आनी दुसऱ्या हातांत बेटकाटी घेवन आसा. बिस्बाचो अधिकार शेळयांचे कालते चाकरेन केल्लो अधिकार. उतरान तसो बरोवपान आपल्या शेळयांक चलयता आनी चोरयता. देवाचें उतर. म्हाका आनीकूय शेळयो आसात, तांकांय हांवें म्हज्या इंडान हाडूंक जाय. नियाळ जेजू एकलोच मनशाचो सोडवणदार म्हूण तूं ताका वळखताय आनी कितलीं ताका वळखनान तांचो तुका हुस्को आसा. चौदावी इमाज भागीवंत बेर्नाद. भागीवंत बेर्नाद उजव्या हातान कुरीस आनी दाव्या हातान एक पुस्तक घेवन आसा. देवाचें उतर. भाग्यवंत पावलू शिंकयता. जुदेव तर खुणा मागतात आनी गिरीत जाणवाय सोदतात, पूण आमी परगोट्टाव तो कुर्सार किलायलोलो क्रिस्त. नियाळ खुर्सार किलायलोलो क्रिस्त पुनर्शिवोन जेजू नव्या जिविताची जोर. हे नवे जिवीत तूं जियेताय. पंदरावी इमाज भागीवंत लुईस. भागीवंत लुईस फ्रांसाचो राजा. उजव्या हातान तलवार आनी दाव्या हातान एक ल्हानशें उशें घेवन आसा. देवाचें उतर. कोल्यांक आसात गोली,
सुकण्याक आपले गुंटीर पूण मनशाच्या पुताक मात जागो ना आड पडच्याक. नियाळ जेजूच्या हातान तलवार म्हळ्यार बरें वायट दाखयतल्यांक वाट ताचें उतर. ती चलूंक जायतें सोडचें पडटा. मान बागोवंक पर्यंत जागो मेळना. सोळावी इमाज भागिवंत फिलीप. भागिवंत फिलीप उजव्या हातान एक बोडी आनी दाव्या हातान एक उक्तें पुस्तक घेवन दिश्टी पडटा. जेजूशी येवंक नातानालायक बोडी घेवन वाट दाखयता आनी हे वाटेक पुस्तक आनी पोंटी. देवाचें उतर. जेजून नातानायलाक म्हटलें, तुका अंजिराच्या झाडा तडा देखलो, इतलेंच तुका हांवें म्हणलें देखून तूं विस्वास दवरताय. नियाळ क्रिस्ती जिविताची असली वाट तुवें दवरल्या आसत. सतरावी इमाज भागिवंत इनेज आसीस. भागिवंत इनेज आसीस दोनूय हातांनी बाळका जेजूक विंगून आसा. जेजू मेवला ताका सोडवण मेवली. ताका आनीक कोणाचीच गरज ना. देवाचें उतर. तुमी म्हजी सवें रिगून रावशात आनी म्हजीं उतरां तुमची सवें रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तें तुमकां घडटलें. नियाळ जेजूच्या मोगान पडशी जाल्यार सगल्यो दुसऱ्यो वस्तू तुका कोडू जातल्यो. अठरावी इमाज भागिवंत रोजा de Lima. भागिवंत रोजा de Lima आपले दोनूय हात उगडून मागणे करतना दिसता. देवाचें उतर. तांबनासतना मागणी करात म्हूण भागिवंत पावलू आमकां उलो करता. नियाळ मागणे आनी वावर भाग्यवंतपणाचे दोन पागटे. भाग्यवंतीचे ओंठ मागण्याची खुणा आनी तिचे हात वावराच्यो खुणा. एकोणीसवी इमाज भागिवंत फ्रांसीस आनी दोमिंगोस. भागिवंत फ्रांसीस आनी दोमिंगोस एकामेकाक वेंग मारून एकामेकाक भेटतात. बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत अशें म्हणूंक आतां म्हाका फावना. तर हो तुजो भाव मेलोलो तो नव्यान जिवंत जाला. सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. देवाचें उतर. जेजू म्हणटा, दुसऱ्या पासत आपलो जीव पर्यंत दिवंक तयार आसा. ताच्या वून व्हडली इश्टागोतीची दुसरी खुणा ना. नियाळ खरी इश्टागोत
बागिवोन जिविताक स्फूर्ती. विसवी इमाज फ्रांसिस्कन भोक्तीची निश्कळूंक आंकवार मारिया. फ्रांसिस्कन भोक्तीची निश्कळून आंकवार मारिया आपल्या पांयां तोडा सर्पेंतीक मोस्तिता. तिच्या दोनूय हातांनी बाळोक जेजू आसा. बाळकाच्या हातान एक लांब कुरीस आसा आनी तो त्या कुरसाचे तोंकान सर्पेंतीचे बोडीक तोपता. देवाचें उतर तुज्या भितर आनी तिच्या भितर हांव दुस्मानकाय घालतलों आनी ती आपल्या पांयां तळा शेरपेंतीक मुणगे देवचाराक मोस्तितली. नियाळ जेजूची माय आमची माय, तिचे वरवीं आमी जेजूशी पावता. एकवीसवी इमाज एचे होमो हो जावन आसा तो मनीस. हो जावन आसा तो मनीस. पिलाताच्या उतरान बेसूर वाण्या बेसार जुदेवाच्या दोळ्या मुखार जेजू आसा. देवाचें उतर तो आमचे पासत पातोक जालो आनी आमची पातकां ताणें आपल्या बुजार घेतली. नियाळ आतां आनीक आमकां कसलो हुस्को आसा? केदेंय आमी पातकी जाल्यार जेजून आमकां बोगसोणें जोडलां. पातोक सोडुया, नवें जिवीत जिवुया. बावीसवी इमाज कुर्सार किळायलो जेजू. कुर्सार किळायलो जेजू आपलो उजवो हात सोडून आसिसाच्या फ्रांसिसाक वेंगयता आनी फ्रांसीस जेजूच्या कुर्साक वेंग मारता. कितलेय कश्ट पडल्यार पुड्यान जेजू बरोबर रुजू मोरूंक. देवाचें उतर जेजू म्हणटा तुजो कुरीस घे आनी म्हज्या फाटल्यान ये. नियाळ दिसा दिसपट्टो आमचो कुरीस घेवन आमची वाट तांकुया. त्रेवीसवी इमाज बागिवोन जुआंव शुभ वर्तमानकार. बागिवोन जुआंव शुभ वर्तमानकार दोनूय हात खुर्सा रुपान होड्ड्यार दवरून दिसता. जेजूच्या जिवितान आनी मरणान विस्वाशीपणान वांटो घेता आनी जेजू मनशाचें जिवीत आनी संवसाराचो उजवाड म्हूण परगट्टा. देवाचें उतर हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काडोकान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. नियाळ पातोक काळोख आनी देंवचार जेजू एकलोच उजवाड आनी जिवीत.
पातकान जियेता तो काळोखान जियेता आनी जेजूच्या एकवटान जियेता तो उजवाडान जियेता. 24वी इमाज भागीवत मारिया मगदलेना. भागीवत मारिया मगदलेना एका काळार एक पातकीण आपले दोळे स्वर्गार उबारून दिमेर दिश्टी पडटा. देवाचें उतर, मारिया, म्हज्या भावाशी वच आनी ताका अशें सांग, म्हज्या आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेतां. नियाळ पुनर्जीवन जेजूक पळोवन आनी ताच्या तोंडांतलें उतर आयकूंक मारयेक भाग मेवले. तशेंच त्या जेजूक दर मिसार आमी आयकतांव आनी भोगतांव. 25वी इमाज दुखेस्त आंकुवार मारिया. दुखेस आंकुवार मारिया होड्यार हात धरून तिचे काळीज 7 बालयांनी विदलेलें दिसता. देवाचें उतर, एक तोरसाद तुज्या आत्म्याक आसपास रोमतेली. नियाळ पुताचें दूख, आवयच्या काळजाचें दूख. जेजू आपल्या कुडीर कोश्ट भोगता. मारिया तेच कोश्ट आपल्या काळजार भोगता. ह्या कोश्टाचें कारण म्हजें आनी तुजें पातक. 26वी इमाज भागीवंत आंजेला मेरिसिया. भागीवंत आंजेला मेरिसिया तिच्या फुड्यान आसा एक पुस्तक आनी कुर्सार किडायलेल्या जेजूची मुर्ती. ल्हानूच आसतना तिचो आवय बापूय सोंपून तिका कोणाचो आसरो ना जालो. तेन्ना तिणें जेजूक आपल्या जिविताचो आसरो केलो. देवाचें उतर, तोमासान ताका जाप दिवन म्हटलें, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. नियाळ एकाच जेजूच्या नांवान मनशाक सोडवण फावो जाता. जेजू भायर खंय सोडवण सोडूंक भोंवताय. सत्तावीसवी इमाज भागीवंत आंद्रे हे फिरगोजेचो आस्कारी. ताच्या फुडल्यान एक कुरीस आसा, कुर्साक बांदून ताका मारलोलो. देवाचें उतर, तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात म्हूण आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान देवाक जियेतात म्हूण समजात. नियाळ पातक सोडून जेजूच्या एकवटान जियेवंक भाग्योंत आंद्रे आमकां सगल्यांक आपयता. 28वी इमाज भागीवंत फ्रांसीस शावेर.
भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर ताच्या हातान आसा एक कुरीस आनी उजव्या हातान एक बुडी आसा. तो सगळ्या मिसावाचो आस्कारी. देवाचें उतर जेजू म्हणटा सगलो संवसार जोडल्यार आनी तुजो आत्मो इबाडल्यार कित्याक तुका उपकारत? नियाळ आत्मो सासणाच्या जिविताक बापा सांगता सुखान सांबाळूंक संवसाराच्यो बुलोवण्यो शावियरान सोडून दिल्यो. तूं ताची देख घेतलोय. 29वी इमाज भाग्यवंत पेद्रू. भाग्यवंत पेद्रू एका हातान शिव वर्तमानाचें पुस्तक आनी दुसऱ्या हातान चावयो. तो जेजून विचून काडलेलो पयलो पाप साहेब. ताणें जेजूक नाकारलो आसतना तो आपलें पातोक रोडलो म्हूण जेजून ताका पयलो पाप साहेब केलो. देवाचें उतर तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों. नियाळ जेजून आपली सोबा धर्मीक वडिलांचेर बांदली. हांव आमचे फिरगोजेंतल्या विगाराचें उतर आयकतां आनी ताका फावो तो मान दितां. 30वी इमाज भाग्यवंत जुझेवाज. भाग्यवंत जुझेवाज दाव्या हातान कुरीस आसा आनी बिस्वाचें कोंके आनी तोप सोकला दिश्टी पडटा. देवाचें उतर जो कोण व्हड जावंक सोदीत ताणें सगल्यांचो चाकोर जावचो. नियाळ भाग्योन जुसेवाजान मान पदवी नाकारली आनी सगल्यांची सेवा केली. श्रीलंकेन कातोलीक धर्म जेन्ना जिवूंक जायती अवघडाय आसली तेन्ना ताणें आपल्या सेवे चाकरेच्या जिवितांतल्यान जेजूक पोरगोटलो आनी कातोलीक धर्म सांबाळ्ळो. 31वी इमाज भाग्यवंत आसिसाचो फ्रांसीस. भाग्यवंत आसिसाचो फ्रांसीस दिमयेर पडून कुर्सार किडायलेल्या जेजूक पळयता. देवाचें उतर सगलीं तुमी कोश्ट करतात आनी बार घेवन आसात ती म्हजीशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. नियाळ आमच्या कोश्टां मोरना त्रासांनी एका जेजू सोवे आमकां विसव मेळटलो. हो विसव सोदूंक आमी आनीक खुंसोरूय गेल्या काय?
सोर मोज्या पातकांक कंटाळटम आयच्यान ती सोगली सांडम ये जेजू हांव गाटलूत मागता दितलोय म्हूण पात येता सोर मोज्या पातकांक कंटाळटम आयच्यान ती सोगली सांडम
बांगता सगळ्या लोकांताय तुम्ही आसा थंयसरूच उबी रावची. माझ्या मनांतल्यान थोडोच वेळ आमी हो नियाळ करुया. सगळीं उबी रावया. मातशा व्हॉलंटियरांनी तांकां थंयसर समजावचें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. जुआवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. हांव मागणें करता तें हें हाचेच पासत न्हय तर जीं कोण ताच्या उतरा पोरमोणे म्हजेर भावात दवरतलीं त्याय मनशां पासत. तीं सगळीं एक जावं. जशें तूं बापा म्हजे सोवे आसाय आनी हांव तुजे सोवे आसा तशेंच तीं आमचे सोवे एक जावं. आनी हे पोरी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार भावात धरूं. देवाचें उतोरें. सगळीं बसुया. मोगाळ भावा भयणीनो, मायाचे 15 तारखेर 2022 वर्साक आमच्या पाप साहेबान 10 जाणांक आल्ताराचो मान फावो केलो. आनी तातूंत आमचो एकलो भारताचो लौकीक भाव आसलो. आमच्या घरांत आमी कॅलेंडर पळयला. आमी सगळे ह्या मिशनाचो कॅलेंडर पळयला. हो जावन आसा आमच्या भारतांतलो नवो लौकीक सांत, फर्स्ट ले सेंट. तो न्हय पाद्री आसलो पूण तुमचे भाशेन एक लौकीक आसलो. ताका आल्ताराचो मान कित्याक दिलो गाय, तो कसलें जिवीत जियेलो गाय, आमी एक ल्हानसो नियाळ करुया. ताचें नांव देवशायम पिलाय. एका उंच कुळयेच्या हिंदू गोरेबेंत जल्मलो. हाय कास्ट हिंदूज. कन्याकुमारी हांगासर तामिळनाडून पडटा ते. आनी उंच कुळयेचे म्हणटूच तो राजाच्या राजमालान वावर करतालो. त्या काळार ट्रेवनकोर थंयसर राजा आसलो आनी तो खंय सैनीक कसो ताच्या राजमालान काम करतालो. आनी एका दिसा खंय झूज पडलें. हॉलंडाचे खंय सैनीक आयले, तांचेर आक्रमण केलें आनी खंय भारताच्या सैनिकांनी 2 जाणांक तांचे नेवल कमांडर तांकां दवरलेकूय तांकां प्रिझमांत घातले. उपरांत तांकां बोगशिले आनी तेच नेवल कमांडरकूय तांचे बरोबर वावर करूंक लागले. आनी हो देवशायम पिलाय थंयसर राजमालान आसलो. आनी ताका खंय हो एक नेवल कमांडर भेटता. ताका जेजूची खबर सांगता, जोबाची खबर सांगता. आनी हे भाशेन खंय देवशायम पिलायक जेजूची आवड लागता. जेजू जाय तें सोंसलो आनी तो म्हणटा म्हाकाय सोंसूंक जाय, म्हाकाय क्रिस्तांव जावंक जाय. आनी हो आमचो भाव एका जेजुईट पाद्री उदेशी क्रिस्तांव जाता. ताचे घरकान्नीकूय क्रिस्तांव करतात. ताची थोडे इश्ट मित्र क्रिस्तांव जातात. पूण क्रिस्तांव जालो म्हूण उंच कोळयेच्या हिंदू भावांक ते लायक जावंक ना, तांकां आवडूंक ना. आनी हाका लागून ताका ते त्रास दिवंक सुरू करतात. देवशायम पिलाय मिसाक वेता, साक्रामेंत घेता, क्रिस्तांवां बरोबर जेवता खाता आनी केरीत भाशेन जेजूक परगोडपाचो वावर करता. त्या काळार ही जात कात आसली. उंचलो लोक, सकयलो लोक, गरीब लोकांक पयस दवरताले. आनी हो देवशायम पिलाय म्हणटा आमी सगळीं एकाच देवाची भुरगीं. आमचे मदें भेदभाव आसूंक गरज ना. एका दिसाक हे उंच कोळयेचे हिंदू ताका धरतात. ताका जाय तो मार घालतात, ताका जेलीन घालतात. ताच्या गांवांनीकूय आमी म्हणटा पेपर पावडर लायतात. ताका इतलें सोंसूंक पडटा. आनी एका दिसाक खंय ताका गाडयेन बालून ताका बाजारान ओडीत व्हरतात, दाखोवंक की कोणेच क्रिस्तांव जावंक जायना. आनी हो भाव जे भाशेन जेजून सोंसलो
तोय सोंसता आनी कितें भाशेन जेजूचे कोश्ट आपले कोश्ट करता. आनी एका दिसाक ताका रानान व्हरून ताचे 3 फार मारतात, मरोंक ना देखून आनीक 2 मारतात आनी ताका जिवेशी मारतात. 5 दिसांनी ताची कूड थंयच्या लोकांक रानांत मेळटा. मोगाळ भावडीनो, हो एक लौकीक भाव देवशायम पिलाय ताणें बावतिजमान लाजार म्हूण नांव घेतलोलें. लाजार म्हणल्यार गॉड इज माय हेल्प, देव तुजो आदार. आनी कितें भाशेन सगल्यांक एक सारकी लेखूंक भेदभाव पयस करूंक तो आमचो भाव वावुरलो. आनी आयज हेच ताच्या वावराक लागून ताका आल्ताराचो मान फावो जालो. भारताचो पयलो लौकीक सांत, द फर्स्ट इंडियन ले सेंट. मोगाळ भावडीनो, जेजूच्याय काळार आमी जायतो भेदभाव पडयला. फारिजेव धर्मशास्त्री उंच कुळेचे म्हणटाले, गरीब लोकांक पयस करताले, तांचेर कायदे थापताले. पूण जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी जेजू म्हणटालो, हांव आयलां जिवीत दिवपाक, सगल्यांक जिवीत दिवपाक आयलां. जेजून सगल्यांक एक सारकी लेखली, सगल्यांक मान दिलो, सगल्यांक बरें केलें. आमचें कितें गाय? सुरवेक देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो आनी आपल्या रुपाचो रचला. वी आर ऑल क्रिएटेड इन द इमेज अँड लायकनेस ऑफ गॉड. दर एका मनशान जेजूची इमाज आसा. हांव म्हणूंक फावना तूं पयस राव, तूं गरीब, तूं धाकणे कुडेचो, हें सारकें ना. आमी सगलीं एकाच देवाची भुरगीं आनी एकाच देवाची भुरगीं म्हणटोच एकामेकाक मान रेस्पेद दिवंक, एकामेकाचो मोग करूंक, एकामेकाक आदार दिवंक आमकां सगल्यांक आपयल्यांत. जे भाशेन हे आमच्या भावान जेजूक पोरगोट केलो, आमी पोरगोट करता गाय. सगल्या वेळार आमी जेजूक पोरगोट करूंक जाय. आमचो पाप साहेब म्हणटा, वी कॅनॉट बी पार्ट टायम क्रिश्चन्स, वी हॅव टू बी फूल टायम. आमी इगोजेनूच क्रिस्तांव न्हय. इगोजेन क्रिस्तांव जिवीत जाल्यार भायर कसलें जिवीत जियेत हांव गाय? 2 भासाचें जिवीत जिवंक जायना. बागयोन जो हांव म्हणटालो, जॉन 13:35, बाय युअर लव दे वील कम टू नो दॅट यू आर माय डिसायपल्स. तुमच्या मोगा वरवीं दुसऱ्यांक कळटलें की तुमी म्हजे शीस. मोगाळ भावडीनो, आमच्या जिवितान दर एका मनशाक मान रेस्पेद दिवंक, दर एका मनशाचो मोग करूंक. आनी हे भाशेन हो भाव जेजूचेर नदर मारून आपलें जिवीत जियेलो. आमी जेजूचेर नदर मारून ताच्या कश्टान वांटो घेवया, जिवितान बरेंपण करूंक आनी सगले सुवातेर जेजूक परगटूंक आमकां कृपा आनी बोड मागुया. आतां आमी ह्या सातांचो तुमकां उमो दितले. हांव तुमी पयलीं आसा थंयसरूच बसून रावचें. आमी सगल्यो इमाजी भितर व्हरतले हांव आनी उपरांत वॉलंटियर्स दाखयता ते प्रमाणे तुमी बरे भाशेन ही मांडावळ पाळची. देव बरें करूं.
বাইরে কোন লাগে
डायरेक्शन